Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 6 एप्रिल 2001 दिसा फातोड्या स्टेडियमार जाल्ले भारत आड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मॅची वेळार मोठो तिकेट विक्री स्कॅम केलो म्हूण जीसीएचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी आदलो सचिव बालू फडके हांचे सयत 9 जाणांचेर आरोप आसा. 2008 मडगांव JMFC कोर्टान तांचेर आरोप निश्चित केल्लो, मात तेन्ना सावन ह्या केशीत फुडें कांयच जालें ना. राज्य सरकाराचो ह्या केशींतल्यान इंट्रस्टूच गेला अशें चित्र. फाटल्या सुनावणे वेळारूय सरकारा कडच्यान कोणूच पावूंक ना. हे केशीत प्रतिवादी सिरियस नात ते पळोवन निमाणे कोर्टान बडी काडली. 16 एप्रिलाक सुनावणी दवरतना कोर्टान स्पश्ट केला तें अशें. हे केशीत राज्य सरकार सिरियस ना. राज्याक हे केशीत निमाणी संद दिता. केशी वेळार कोणूच येवंक ना जाल्यार केस रद्द करतले. सरकारी आदोगादान कोर्टांत ठोस पावलां उखल्लां तें दाखोवचें. वेल्या वयर पावलां उखल्लेलें चलपाचें ना. The Margao JMFC Court has slammed a state prosecution for non-seriousness in 2001 sensational GCA ticket scam. Giving last and final opportunity to the state prosecution, the court has put clearly a state on notice that if on next date of hearing prosecution does not take required steps, then this case will be dismissed to non-prosecution. Mukesh Kumar for Prudent.